आज एग्जामिनेशन हॉल जो आसा आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजचो तो आमी परत एकदा वार्डांत आनी एक कोवीड वार्डांत कन्वर्ट करता. एडिशनल 100 बेड दिता 150 बेड्स आमी ह्या एग्जामिनेशन हॉलान आज कन्वर्ट करता. आज दनपारां 3 पर्यंत आनी 150 लोकांक एडमीट करपाची सोय ही GMCन जातली. जे सकाळच्यान हेल्थ मिनिस्टर आनी स्वता डीन पर्सनली मॉनिटर करीत आसा. दनपारां 3 पर्यंत जातले. आमचे सगळे डॉक्टर आनी बाकीचे सगळे लोक हे इन प्लेस सगळी फॅसिलिटीज हांगासर अवेलेबल जातली. इवन दो ऑक्सिजनची जी कमी आशिल्ली ती आमी पर्सनली आत्तां हांव आनी हेल्थ मिनिस्टर जो ऑक्सिजन सप्लाय करता स्कूप ताज्या कडेन बसून तोय विशय सॉर्ट आउट करपाचो केला. सो दॅट लोकांक मेडिसिन्स आनी ऑक्सिजन आनी बेड हे कमी उरची ना. बट दुसरी गजाल हांव आनी एक मेन्शन करपाक सोदता. आमच्या कडेन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अजूनय एक 40 बेड आयजूय वेकंट आसा. ESIन बेड आमी आयज रेडी केला. आदिल्लोच आमी एडिशनल एक 20-25 बेड आनीक जाता. त्या खातीर सगळ्या लोकांनी रश करून गोवा मेडिकल कॉलेजीनूच येवचें न्ही. नियर बाय जे हॉस्पिटल आसा जे गव्हर्मेंटचे आसतले किंवा प्रायवेट आसतले इनिशियल स्टेजीचेर थंय वयचे आनी ताज्या उपरांत जर थंयसर अवेलेबिलिटी नासत जाल्यार मागीर तेंच्यांनी गोवा मेडिकलान येवचें. वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट आमी सगळी कडेन दिवपाची तयारी केल्या आनी ताकाच लागून आमी DDSSY जे आसा ते DDSSYचेरूय कोविडाची ट्रिटमेंट दिवपाक जे काल पयर जी अनाउन्समेंट केला ती ताका लागून. सो दॅट सगळ्या लोकांक वेवस्था जी म्हणजे प्रायवेटान आनी गव्हर्मेंटान दोनी कडेन मेळची म्हणून. सर टोटल किती बेड आसा दिस हॉल? ह्या हॉलात 150 बेड्स नवीन आज आमी आतां 3 पर्यंत तयार जाता. विथ ऑक्सिजन? विथ ऑक्सिजन सिलिंडर्स. रायट. ऑल बेड विथ ऑक्सिजन. आणि पुढले 3-4 दिवसांत आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जे आसा ते 4 दिसाच्या भितर थंयसर 300 बेड विथ ऑक्सिजन हे आमचे सुपर आनी थंयसर आमचो ICU तयार जातलो. सो दॅट जवळपास 150 बेडेड ICU जो आसा हो सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आमचो रेडी जाता. डे बाय डे इन्क्रीज जाता. हाका लागून कितें ब्रेक कट करपाक कितें गव्हर्मेंटाचे कडेन कितें प्लॅन? पण डे बाय डे इन्क्रीज जाता तो फक्त गोंयांत जायना तर पुराय देश आनी जगभर जायत आसा. ताज्या खातीर आतांच्या घडीक आमी म्हटलां स्टे होम. ओके. अर्ली डिटेक्शन. ओके. अर्ली ट्रिटमेंट स्टार्ट करपाक जाय. ते आमी जे PHCनी म्हटलां की तेंच्यांनी जो आतां टेस्टींग येता ताका ट्रिटमेंट दिवपाक सुरवात केल्या. ते जर घेयत जाल्यार फुडली कॉम्प्लिकेशन एवॉयड जातली. हॉस्पिटलायज जावप एवॉयड जातलें. आमकां त्या खातीर अर्ली ट्रिटमेंट इज खूब म्हत्वाची आहा. ते स्टार्ट करून आमकां हॉस्पिटलायज जावप एवॉयड करपाक जाय. कॉम्प्लिकेशन जावचें न्ही. पूण आमच्या डॉक्टर टिमीन डिसायड करूनय बी जो आमी प्रोटोकॉल दिला तो प्रोटोकॉल सगळ्यांनी फॉलो करचो जेणे करून डे बाय डे केसीस हॉस्पिटलायज जाता त्यो कमी जातल्यो. बिल्कुल लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होगा. मैं इसी सभी लोगों को आह्वान करता हूँ वो घर रहे और सरकार को सहकार्य करे. लॉकडाउन एक्सटेंड जावचो ना. माझी सगळ्या लोकांक विनंती आसा की स्वताहून घरान रावचे. ओके. कारण ज्या पद्दतीत पेशंट्स येवपाक लागल्या म्हणजे फाटल्या 3 दिसांक GMCक एट अ टायम 150 एडमिशन दिसाक करची पडपाक लागले. लोकांनी आपली काळजी घेवपाक घरांतल्यान भायर सरचें न्ही. जाता तितके बेगीन कोविडाची ट्रिटमेंट सुरू करची. सिमटम्स दिसता आसत जाल्यार रिपोर्ट येवच्या पयलीं सुरू करची आनी हॉस्पिटलायज जावचें अवॉयड करचें. ती जे भायर भोंवता तांच्यांनी स्वताहून घरान रावचें. लोकांनी स्वताहून म्हणजे मार्केटान येवपाचें बंद करचें. क्रावडेड प्लेसीसचेर येवचें न्ही. होम आयसोलेशनचें आमी म्हटलां की तेंच्यांनी परमिशन जे पयलीं लागतलें कलेक्टरा कडल्यान घेवपाचें तें कलेक्टरा कडल्यान परमिशन घेवपाची गरज ना. आमच्या डायरेक्टली PHCचेर तूं तपासपाक गेलो काय तुका ट्रिटमेंट किट जो आसा हो डायरेक्ट PHC दिता. जर चुकून खंयच्या PHCचेर मेळना तांच्यांनी मागोवन घेवचो. आनी जे आयज काल जोर येवनूय बी घरा कडेन रावता तांकां हांव परत सांगता तुमी तापून पॉझिटिव्ह जातलो म्हणून घरा कडेन रावूं नाकात. त्रासान पडटले. तांच्यांनी निदान वचून हॉस्पिटलान टेस्ट करचें. आनी आमी SOP पयर जी हेल्थ मिनिस्टरा बरोबर डीन हांच्यांनी डिक्लेअर केल्या जी मेडिसीन आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्या आमी पब्लीश केल्या. ही मेडिसीन लोकांनी घेवपाक जाय. ती मेडिसीन पयल्या दिसाच्यान जो घेयना ताका 5वें दिसा हॉस्पिटलायज जावचो पडटा. म्हणून हांव परत सांगता हाज्या कडेन फकाणां करूं नाकात. तुमी बरेचशे जाण जे आसा पळय न्हू आपल्या जिवाचो धोको पत्करपाक लागलेले आसा. फर्स्ट स्टेजान मेडिसीन सुरू करची हाजी म्हाका सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा. त्या खातीर भियोन आपूण टेस्ट करचो ना आपूण चुकून पॉझिटिव्ह येतलो जाल्यार कितें करूं अशें म्हणून रावता ते लोक त्रासान पडलेले आसा.
म्हजी रिक्वेस्ट आसा पयल्या दिसाच्यान तेंच्यांनी मेडिसीन सुरू करची जेणे करून ताका हॉस्पिटलायज जावचें पडचें ना. सर डॉक्टर लोकांका एक कंप्लेंट आहे की माझी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा डॉक्टरांचो दोश ना खंयसरूय जे बाकीचे बारीक सारीक चुको जाता आसत विच इज अ टॅक्निकल आसा त्या खातीर लोकांनी संयम बाळगचो कारण तेंच्यांनी डॉक्टरांचेर खंयचोच कशाच पद्दतीत म्हणजे एटॅक करचो किंवा शाब्दीक हे दोतोरांक त्रास दिवचे न्ही.